देवाच्या पोटात मुंच्या सोयीम देवच्या मुंच्याच्या दांडात देव तुझ्या कुसव्या देव तुका वेचता तू कबूल आसा हांव देवाची चाकर तुवें सांगलाय तशें बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वस्पोत तुमचे सव्या असो. तुमचे सगळे असो. प्रदेशा बहीण बाबनो हे स्पोवित सभा देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी ही परब समारंभता दी अनाउन्सिएशन आनी सायबीण मांयक दुतान भेट दिवन देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आयज ही खबर दिवंक परब आमकां आमंत्रण करता. प्रदेशा बहीण बाबनो देवाचो पूत आमचे मदें सदांच आसा पूण ह्या पुताची येणी आंकवार मारेन स्विकारलें त्या पासत आमकां तें मेळ्ळें. तिचे देणे पासत दिन वाचतना तिचे जिवितांतले थोडे गूण आमच्या जिवितान आपणावंक ह्या मिसांत आदाराने करपा मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन वाडो घेत आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. कांय फावटी आमच्या जिवितान देवाक होकार दिवंक देवाक मान दिवंक आमी चुकल्यांत आसतलीं. ही सगल्या पातकांची दोग धरून देवाचे एकाकलोती कुलो मारून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी स्वर्ग परमेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद वेदांत दिवं आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टार संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्वेश्वराया सर्व परमेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका रागीत वाचता. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एमिस पेटोयता आर्गांच्या मनान आग्नेलो आनी आना लुइसा रॉड्रिगेस तशेंच मागूंक लायला आयज आपलो वाडदीस सोबरमता लुइसा क्वाद्रोस आनी निशा फेर्नांडीस तांचे बसत मागता आसतना हेरूय जो आपलो वाडदीस समारंभता तांचो उगडास आमी करुया. उदीक करून आपणा बसत माग म्हणला तांचोय उगडास ह्या मिसांत आमी करुया.
सर्वेस्परास आसनाच्या बापा तूं भोव व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणूच शकना. तरी तुजो सासनीक सोब आंकवार मारीच्या कुसव्यान मनीस जावचो म्हूण तुवें येवजिलें. तो आमचो सोडवणदार, खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी तीर बाबार्थान सोत मानता. जसो तो आमच्या मनशा सोयंबाचो भागीदार जालो तशेंच सगळ्या मनशाक ताचे देवीक सोयंबांनी भागीदारा जावंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ताक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परात देवा लागीं एक खुणा माग. ती पाटाल्यांतल्या खुणेंतली वो उंच सर्गावेली जावंक जाय. पूण आकाशान पोर्तिपाळ करून ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक, दाविदाच्या गोरण्या. मनशाची सोंसणीकाय तोडली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडूंक सोदताय, बरें तर. सर्वेस्पराकूच तुका एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें अवतार हें बरोबर. आमचो जबाब जावं दी. हो पळय हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता. परतून एकदां म्हणुया. हो पळय हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता. योजना आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, हो पळय हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता. तुजे कशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या गॉरंटाचेर म्हाका फर्मायल्लें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करता. जबाब, हो पळय हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता. सदांच तुज्या प्रमाणीकपणा व्हडले सभेंत हांवें परगट केलें. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्तीन दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमात तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, हो पळय हांव येता, तुजी कशी करूंक हांव येता. हेब्रावांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, फाटकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत न्हय आनी होम तुका मानूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें तुजी खोशी करूंक देवा हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोली तुका मानूंक ना. आनी तरी आसतना हे सगोड समृद्धी प्रमाणें ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. हे पयलीं बंदोबस्त केल्ल्या आनी दुसऱ्या स्थापल्या. ह्याच
खोशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकूच पावटी येवन जालो आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें. देवाचे बोल उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावुया. सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो ताची मोहिमा आमी देखल्या. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यात नाझरेत नांवाच्या गालिलेच्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत ती चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, तुका तर देवा सोबें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायक दाविदाच्या शिवसण सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे जावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांचडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराचें चाकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्ली कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रदेशा बहिणी बाबांनो, एक पावटी एका जाणट्याच्या घरांनी जी जाणटी रावतालीं तांच्यांनी एकदां वेकेशनाक वचूंक चिंतलें आनी वेकेशनाक वेता आसतना तांच्यांनी एक ट्रेनीचो प्रवास घेवंक थारायलें आनी सगलीं एका ट्रेनीन एका बुगींत आसलोलीं. आतां आमी जाणात जाणटी म्हणल्यार सगलींच ती एक्चुली तांकां घरांतली भायर घातलोली वो त्या आजेलान कशीं थंय दवरलेली. आनी ह्या वेळार ही सगलीं आपलो प्रयण कोत्तालीं. एका स्टेशनाचेर पावतोच एक आवय आनी एक भुरगें, ल्हान सुपुल्लें भुरगें भितर सरलें. आनी ज्या वेळार ह्या आवय आनी भुरगें भितर सरलीं तांच्याच कंपार्टमेंटान ते पावलीं. आतां ह्या वातावरणान ती जेन्ना सगलीं जाणटी आसलोलीं त्या वेळार हें भुरगें येवन तांचे मदें खेळूंक लागलें, हांसोंक लागलें, तांचे लागीं उलोवंक लागलें. आनी सगळोच वातावरण जें सगल्यांचीं तोंडां दुकां बरीत कशीं आसलोलीं तीं खुशालकायेन मुरगोटूंक लागलीं. प्रतीक्षा भयणी बाबांनो, ही घडणी आयची परब आमकां खुणायता. कितें काय, मनीस स्वयं ही पयण करतात, हे वाटेर आसात, पूण देवाचो पूत येवन ह्या वाटेर खुशालकाय दिवंक आम्हा सोमेस्तांक आयज आयिल्लो म्हूण ही परब खुणायता. प्रतीक्षा भयणी बाबांनो, देवान ह्या संवसाराचेर एक नदर मारली आनी देवान पळयलें संवसार पातकान गुटला, पातकां सगलीं करतालीं आनी कोणूच तांकां सोडूंक कोणूच नासलोलो. त्या पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक मनशाच्या सोडवणे पासत ह्या संवसारान पाठोवन दिवंक ही आयज कुणा आंकवार मारयेतावन आमकां आदाराची जाली. प्रतीक्षा भयणी बाबांनो, आयच्या वाचपांचेर आमी बारीक नियाळ केल्यार आमी दोन तरेचो जबाब पळोवंक जाता, ना आनी होय. पयलो जबाब ना कोणाचो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कोण भाशेन आहाज म्हूण राजा आसलोलो. हो राजा कोण आसलोलो काय? इस्रायलाचो राजा. आनी देवान ताचे सोबें जायतीं विस्मितां करूंक दाखोवंक सोदतालो. आनी आहाज आतां राजा आसतना जायते ताचे दुस्मान आसलोले, ताचेर आक्रमण करूंक सोदताले. आनी ह्या वेळार सर्वेस्परान ताका सांगलेलें,
तूं 21 मीत माग आनी हांव तुका दितां. पूण आज आपल्याच बळाचो देवाचेर पाती येवचे सुवातेर आपणाच्याच बळार पाती येता. देवाक तो सोडून दिता आनी त्या पासत तो म्हणटा, ना, हांव आनीक मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा कोचचो ना. एके तरेन देव ताका आदार दिवंक सोदता, पूण हो मनीस राजा देवाची आदार घेना आनी ना म्हणटा. पूण दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात, आंकवार मारयेतावन देव देवदूत धाडटा आनी तिका म्हणटा, तूं एका पुताक गोर्भ समवतली. पूण हें विस्मीत तिका सोजमूंक आगोळ लागलें आसतलें. आपणाकूच कित्याक गाय, आपणाकूच देव कित्याक आपयता गाय देवाच्या पुताची आवय जावंक. पूण हें सगलें तिणें ल्हानविकायेन खालतिकायेन मानून घेतलें. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, आमचोय जबाब हे तरेन जावंक शकता. ना जाल्यार वय. आयज आमी कितें विचून काडटात गाय? आयज ही परब आमी समोर उमतात जाल्यार एक व्हडांतली व्हड परब. आयज जेन्ना जोरी तर आंकवार मारयेन वय म्हणोंक नासलोलें जाल्यार आमी क्रिस्तांवां आसचीं नासलोलीं, वा आमी जेजूक आयज ओळखूंक पावचीं नासलोलीं. पूण आयची परब जेन्ना आंकवार मारयेन होयकार दिलो, देवाच्या उतराक ती खालती रावली, त्याच पासत आयज आमी ह्या जेजूक सोत मानूंक पावलीं. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, तिचे भाशेन आमचें जिवीत कोत्ता आसतना तिचे गूण आमी आपणावया. पयले सुवातेर देवाक आमी मान दिवया. आयज देवाक मान दिवंक आमकां गोड लागता. कठीण परिस्थिती आव्हानां आमच्या जिवितांत येतात त्या वेळार आमकां जायते फावटी कोश्ट आमचेच सुबेज कशे दिसतात. पूण आयज ह्या आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांत देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत केलें. देवाक खालती ती रावली. आनी दुसरे सुवातेर देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना हें सोत आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. आयज आमच्या जिवितांत कोश्ट आनी तुफानां आसतात, पूण दुबाविरेन देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. दर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. देवान जाय जाल्यार जायत्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत करूंक जाता. पूण केन्ना कोत्तलो? ज्या वेळार म्हजो जबाब होयकारान जातलो वा म्हजो जबाब विस्वाशीपणान जातलो, त्याच वेळार देव आमचे सवे मिलाग्री कोत्तलो. ह्या मिसांत वाडो घेता आसतना हीच करपा मागुया. आमच्या जिवितांत आंकवार मारये भाशेन देवाच्या उतराक होयकार दिवंक, मिलाग्री अनुभवूंक, तिच्या पुताचें जिवीत आमचें करूंक दोरेकल्याक आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावुया. ह्या वेळार आमचे भावार्थाची परगोटणी आमी करुया. आनी ज्या वेळार तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो त्या वेळार आमी मातसो गोद्दिमी घालची. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो. सगल्यांनी देवी म्हणची. उबी रावुया. आंकवार मारयेतावन सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसलो. थंयच्यान जिव्याची मेल्ल्याची मुक्ती करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचे उद्धार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जेवण, सस्नाचें जिवीत. आमेन. सगळीं बसात. संसारात मोनजात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो जाल्यो आनी वळख्यो ओगोळेता कश्यो मानत्यो
देवोय तुझ्याच मोगात पोटात दाबलोय बाकी स्वयंपाक ने सोयलोय तोच वेळ तुका करता पळोय आणि आमचे कागलो देवोय. म्हज्या बाबूनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीय बापा तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती घोडी आपल्या औरंबाची बागी घोडी म्हूण तुजे पवित्र सभा वळखून घेता आनी हो दोबाजी गोट समोरोमूंक संतोशान तुका हो दिनवासनेचो योद्न भेटयता. तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेल्ल्या त्या जेजूच्या जिविताक आनी समोरोमा वरवीं आमकांय आनी हेरां मनशान दिसान दीस अदीक अर्थाबरीत आनी फळाबरीत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सोर कालियान सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निठीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेन्ना सोरवंडार मनशा कुडाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गार थावन देवलो आनी तुजे ओगोणीत मोगाची येवजणेचो मारयेक ताणें संदेश हाडलो. ओकोण बाबार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लिपलोली ओळखून निश्कोळेक आंकवारीन तुजे चाकोनीन आपलो जबाब दिलो. तिची बागी घोडी तिचे निर्मोल कुसव्यान पवित्र आत्म्याची विचित्र पदवीन तुजो सासनीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो. अशें तुजे पोरजेक केल्ली बसावणी पाळली तुवें विस्वाशीपणी आनी सगल्या लोकांचे अंतरेक बागोयले परतेपणी. देखून ताचे उदेशी तामन आसतना वयर स्वर्गार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दरबार आनी तुजी किर्ती गावन उल्हासता सगलो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावोंक आतां तुजे मुखार. संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गे 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 तुका जयजय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गे 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 तुका जयजय. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराची हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें
मोशा उगडासाक करात. Bavarataco good porcotuia. Sumia Jesu amio undokata. Ani ekasitle dieta. Ditle pauti tu voi bamaneso. Ami tuje moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरी देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पोती बागेवन धर्मदूता सांजुजे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोरपद वेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सास्ताच्या सास्तांक आमेन. आमच्या सोडबंडाराची याज्ञा बलान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्या दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायण्याक पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्क आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्तांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडलेले आमचे काकलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या अक्षरान म्हाका भलायकी मेळटली. Oh
वासो तुराय तुका सोडको Dorkui arai tunevo Kirkon patya paso Sorge tuche shivaso Turai tuka sorko Dorkui arai tunevo Kirkon patya paso Sogli beravia. Pratya. Pomogal bapa. Akvarin आपल्या कुस्व्यांग घेतलो लो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखून तुवें आमकां फावो केलें. हो बाबार सदांच सांबाळूंक आनी पोरगोटूंक आमकां करपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचे सोक्तीन सासनीक सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. Amen. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार